सुकूर पंचायत वाठारांतल्या रानात बेकायदेशीर रस्त्याक लागून सोमारा थळावे एकठांय आयले। पंचायतीन ह्या बेकायदेशीर रस्त्याचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली। देखून सुकूर पंचायतीच्या सरपंच आणि सचिवान ह्या बेकायदेशीर रस्त्याची पळोवणी केली। तशेंच हे विशींचो मुद्दो पंचायत बसकेत मांडटले आणि बेगोबेग हाचेर कारवाय करतले अशें सरपंच सोनिया पेडणेकर हांणी सांगले। The panchayat cannot absolve itself, saying that we will only transfer to police. No, this is a survey under them. The panchayat has to give permissions for any changes. The department has to do work, but the panchayat has to give approval. So they have to take action now also to find out which is the survey number, what is the status, has it been changed? And this is not just one plot. There are many other plots. The panchayat can talk to communities and find out where this is happening, so that the people are supported by the panchayat whom they elected. How can John and others one by one come? They have to leave everything aside. But the panchayat is elected to do this job. We will support them. But it's panchayat's responsibility and they have to move forward rather than shirking and sending police bolega, forest department bolega, मामलतदार लेगा. No, panchayat क्या कर रहा है बोलो. पंचायत action लो. आणि हे सगळें टोटल प्रायवेट फॉरेस्ट तर हांगा कोण तरी एकलो कोण असो मनीस कळ्ळो तुका जो पंचायतीक खबर ना आनी कोणाकूच खबर ना रस्तो करता कळ्ळें तुका आनी पंचायतीच्या पंचाचें हें सांगणें आसा की बाबा हो जो पळय रस्तो आसा तो पयलीं पासून पुर्तुगीज काळान पासून आसा पूण जेन्ना आमचे पुर्तुगीज काळान जे पळय लोक हांगा हें काम करताले ते रणगाड्यान मागीर बैलगाडी व्हरताले कळ्ळें चलून वताले हें वताले आनी थंय कित्याक म्हणल्यार काजू बिजू आसताल्यो पूण आज तशी परिस्थिती ना। हांव तुमकां एकच सांगपाक सोदतां की हांगा 2 गांव आसात सुकूर पंचायती एक वाडे आनी खर्रे कळ्ळें तुका अशेंच ते ट्रेडिशनल पाती आशिल्ल्यो कळ्ळें तुका पायण म्हणटाल्यो त्यो रस्ते गेले कळ्ळें तुका पयलीं आनी मागीर कितें रे अशें सांगून की बाबा हांगा रस्ते आशिल्ले पयलीं कळ्ळें तुका त्या रस्त्याचेर डांबर घातलो आनी आतां पयलें थंय रानाय नात कळ्ळें तुका झाडांय नात कांय ना सगळे दोंगर कापून कितें म्हणलें व्हडले कितें म्हणलें बिल्डिंगेचे प्रोजेक्ट बांदल्यात कळ्ळें तुका तशें हांगा जावपाचें आहा। सो आय कंडेम दीस। सो आमी हेजेर आतां एक्शन घेता आनी मिटिंगेक घालून आमी इन्स्पेक्शन करता पुलिसांकू हें करून आमी इन्स्पेक्शन करुया मागीर। तुमकां कांयच खबर नासलें ना